बाबा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयज आमी सगळीं खुशाल कित्याक 90 वर्सां आमकां मेळपाक एक सपन आनी बघून आतांचे पिळगेक 90 वर्सां म्हणल्यार एक ड्रीम. पूण आदली मनशां हांव नकळो तांचे जेवणान खाणा वरवीं जायतीं वर्सां तीं काडटात. पूण ह्या संवसारान इतलीं वर्सां जियेतात वा कितलीं आमी वर्सां काडटल्या तें तितलें म्हत्वाचें न्हय. कितें म्हत्वाचें आमच्या ह्या जिवितान ह्या संवसारान आमी आमचें जिवीत कशें जियेता. आनी आयज निकलो बाबान 90 वर्सां काडलीं. कितें भाशेन आपल्या कुटुंबाक सांगता, आपल्या इश्टां सोयऱ्यांक सांगता. आयज ताच्या देण्या पासो देवाक दिनवासुया. देवान ताका सदांच राखला, सांबाळला, आपले कुरपेन आपल्या आत्म्यान ताका भुरला. आनी ताका सांगात दिवंक तिची पोतीन रिता वावुरल्या. ताच्या सांगाता ताची तेगूय भुरगीं प्रेस्ली, मेल्कम आनी जोविना सांगाता वावुरल्याय ह्या बापायक, ह्या पोतीक एक नवें एक जिवीत ताका फावो करूंक, एक जिवाड यात्रा ताची सुरू करूंक. ते पासत आयज आमी सगळीं सांगता देवाक दिनवासुया, वाखणुया आनी देवाची कृपा, देवाचो आत्मो ताका मागून सगळीं हात जोडून भोक्तेपणान कुशालकायेन ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक आनी TFRCC चॅनल पळयतल्यांक मोगाचो येवकार. ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां आमी सादता व कितल्या दिसांची वाट आमी चलता हें म्हत्वाचें न्हय. पूण ह्या संवसारांत आमचें पयण कोत्ताना आमी कितल्या जाणांच्या जिविताचेर प्रभाव हाडटा व कितल्या जाणांक आमी जिवीत नवसरूंक आदार दिता हें अदीक गरजेचें. आमच्या बापायक निकोलाव शाविये तशेरा हाका आयज 90 वर्सां बोत्तात. आयज आमी देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता, न्हयच फकत ताका हीं वर्सां दिल्यात म्हूण, पूण खेरीत भाशेन ताणें आपल्या कुटुंबाक, पोतीन रिटाक आनी भुरग्यांक, जोविना, प्रेस्ली आनी मेल्गनाक सदांच एकठांय दवरूंक वावुरलो आनी जायते त्याग आमचे पासत काडले देखून. ह्या ताच्या कोश्टी आनी त्यागी जिविता पासत आमी देवाची उपकारी. तर बापा, ह्या आमच्या बापायक तशेंच आमच्या आवयक बरी भलायकी आनी तांणी केल्ल्या त्यागी पासत बरें आनी फळवंत आत्मीक जिवीत फावो कर म्हूण ह्या मिसान मागता. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते मनान वांटो घेवंक आमी सगळीं आमच्या देवाचेर चुकल्या, एकामेकाचेर आमी चुकल्या, एकामेकाक मोगान वेगोवंक, एकामेकाची सेवा करूंक दूख धरून हे वेळार त्याच देवा लागीं आमी बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पविधान देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव चालून सांगता. मनाचें तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविधा दिव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista,
निकला आमच्या भावाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासूंक आर्गां मोहिमा दिवंक आमी सांगाता मोहिमा गावया. Deva, sorgi ani shanti, tacia ista samsari. Sorbe spora Deva, sorgi charaya, sor podvedar Deva, Deva Baba. Ami tu karno moskar kontam, ami tu kadin vastam. Jatuh boy pasok, ami tukang warna. Moima Deva, sorgi ani shanti, tacia ista samsari. Jesu Krista, Bapa Chai Piasputa, Sumya Deva, Deva Chishege, Sarache, Babkatai, Amchi Katlut Katlut, Tumba Pachaus Piakosai, Amche Magne Hai Kunge, Moima Deva, sorgi ani shanti, tacia ista samsari. Itiak povitat mea sangati, Deva Bapa ce noi min Jesu Christa. Ek lots tu povit, ek lots tu isvor, ek lots tu pormesvor. Moima Deva, sorgi ani shanti, tacia ista samsari. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्यांत, तुज्या आपणा लोलीं भुरगीं तुवें आमकां केल्यांत. तूं आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर आनी अदी करून निकलाव ह्या आमच्या भावाचेर कोणवाडायन माई मोगान दीस घाल. जेजूचेर आमी भाव दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्यान जाय जोडूंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरताय. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलूच्या सांगाताक वेताले तांणी ताका आतेन पुर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगी पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपागाक मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळीच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारान भोंवतना आनी तुमची धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओळखो नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखो नासतना बोसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितली रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोले मंदिरान रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाची सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगळ्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तोच. आकी प्रितूम बरोवंक एकाच मनशातान सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचें तें ताणें थारायलें आनी अमक्या गांवांक शिमो घाल्योत. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्या परी
मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलें. तरी तो आमची ताय पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसाव. जशें तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमोतेन केल्ल्या भांगराच्या, रुपयाच्या आनी फातराची मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या कालाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळे कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेलेल्यांच्या पुनर्जिवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हटलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकोंक सोदता. असो पावलू ताचे मदलो कोडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटून बावार्थांक बेंग मारली. हाचे मदें आर्योपागीत, दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. ते उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. सगळीं म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. स्वर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मोलबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात. सगळे तुमी ताचे दुतांनू, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनू ताची वाखाणणी करात. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला ताच्या वैभवान. प्रितुमे वेले राजा आनी सगळ्या पोरजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सिबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बालकां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तर व्हरतें. सर्गार आनी संवसारा परस व्हड ताची मोहिमा. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. आपले पोरजेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करता सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलेली पोरजां. जबाब. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utramode, utrojile, deva puja, ustokale, meria kalza, zavolčere, novia jivan, devolčere, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. Złama pormone Jezu Chrystacie, Shubortoma. Mój matko krasowia.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमचे आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येता तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो, कित्याक तो आपलें पोद्दोरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तेंच तो सांगतलो. आनी जें घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्याच पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्त महान वाणी तुका क्रिस्ता. बाबूनो एक दुदाचें भुरगें हूंय रडोंक लागलें आनी बरेंच रडटा हूंय. बापूय ह्या भुरग्याक घेवन हांगातूय धांवंक लागलो पिसो कसो. हें भुरगें रडटा, थांबोच ना. दुदाक लायलें, दूद घेयलें, फिडर घेतलो, हूंय फिडर लायलो, कांतारां केलीं, हूंय भायर दाखयलें, सवण्यांक दाखयलें, कशेंय भुरगें थांबोना. उपरांत कांसार जालो अर्देवर ह्या भुरग्याक थोडाय करूंक आनी वेलें हूंय आनी आवयच्या हांक्यान दवरलें, आतां तूंच पळय ताका. अर्देवर जालें आपूण ताका थांबयता, बट शी इज नॉट लिसनींग. आनी तेन्ना आवय ताका पळय पिशा मोल हूंय. सगळे पाटी भुरगें रडटा तेन्ना तें दुदाकूच रडोना, केन्नाय तेजें नॅपकीन पडोवंक जाय. आनी तो म्हणूंक लागलो, हूंय तुमकां सगळें सजमता. भाव न्हू, खरेंच एक आवयक म्हणटात आमी इनबिल्डर. एक आवयन सगळें इनबिल्ड केल्लें आसा. सगळे गूण, सगळे कवित तातूंत आवयन भरलेले आसात. हे देवान एके भाशेन देणें हे आवयक दिल्लें आसा, कित्याक एके आवयच्यानूच सगळें पारकूंक जाता, जें थोडें दादल्याच्यान जायना. एक आवयच्या हाताचेरूच सगळो संवसार चलता. एक आवयच्या हांक्यानूच त्या भुरग्याक दिलें जाल्यार तें थांबता, पूण तें दुसऱ्या लागीं बेगीन थांबना, कित्याक एक आवय ह्या भुरग्याची इमोशन, ताची भावना सजमून घेता. आनी ते पासत जायते फावटी आमी पळयलां, हांव बापूय जेन्ना भुरग्याक घेवन लावूंक सोदता तेन्ना जायती फावटी कांतारां कोत्ता, गायनां कोत्ता, ताका फुसलावंक सोदता, पूण जेन्ना त्या आवयच्या गोपान आसता तेन्ना भुरगें शांत सवस्कायन आसता. दॅट इज अ मॅजीक ऑफ अ मदर. बट हे आमी पळयता जेन्ना हे आवयक इतलें तिच्या जिवितान आसा जाल्यार एका दादल्याचें रोल, ताचो वावर कितें काय. खरेंच एक दादलो बापूय जावन आसा एक सायलंट ऑब्जर्वर. एक ओगेपणान ह्या भुरग्याची तो वाड करता. कसो करता तें कोणाक कळना. इट्स अनदर मॅजीक वे अ फादर डज. सायलंटली तो वस्तू ह्या भुरग्या सगळें आपलो मोग दाखयता, ह्या भुरग्याची वाड करता. समटायम मे बी आपल्या दोळ्यानूच केन्ना ओगे रावंक जाय, केन्ना बसूंक जाय, तें बापायच्या दोळ्यानूच सगळें कळटा भुरग्याक. आपूण गेल्लें बापायक भायर सरलें नाका, आपण हें काम केल्लें ताका नाका, आपलें हो फुडार केलो ताका नाका. बापायच्या तोंडाचेरूच त्या भुरग्याक गमता. ताका केन्ना राग येता, केन्ना तो हॅप्पी आसा, केन्ना तो सॅड आसा, एक भुरग्याक कळटा. बिकॉज ही इज अ व्हेरी सायलंट मॅन. आनी ह्या ओग्यापणांतल्यान एक बापूय जायती जाणवाय आपल्या भुरग्यांक फाव करता. जायत्यो येवजण्यो आपल्या भुरग्याच्या, आपल्या पोतिनीक, आपल्या भुरग्यांक सांबाळून दवरता. ओग्यापणान तो कोणाक सांगोचो ना. ही नेवर टेल्स, बिकॉज फादर इज अ सिक्रेट फादर. ताका आमी म्हणटा सिक्रेट सेंटा क्लॉज. जो आमकां कितें जाय नाका तें सगळें तो जाणा. ही नोज एवरीथींग वेल. केन्ना आमकां कितें दिवंक जाय, केन्ना आमकां कितें दिवंक नाका, ही नोज वेल. केन्ना तो बोवाळ मारचो ना. बट सायलंटली तो सांगतलो जेन्ना ताका राग येता, ज्यो वस्तू आमकां करूंक नाकात, ज्यो वस्तू आमी केल्ल्यो जाय ते ताच्या बॉडीच्या बिहेवियराचो पयल्यारूच आमकां बापायचें कळटा. जरी तर एका आवयन ह्यो कविता आसात
ह्यो कॅरिझम आसा एका भुरग्याच्या देण्याचो, जाल्यार एक बापूय ओगेपणांतल्यान ह्या भुरग्याची वाड करता. आनी आयज आमी पळयलां कशे तरेन पयले वाचपान जेजू आपल्या शिसांक पळयत आत्मन दिवन धाडटा. आनी जायरी बॉडी तांकां दिसता ते कशे मिलाग्री करतात काय, हाव दे परफॉर्म मिरेकल्स, कितें तांचे लायन घडटा काय, तांकां दिसता जायरी बॉडी आपुणूच करता तें. बट ना, दर घडयेक देव तांच्या सांगाता आसलो. गॉड वॉज विथ देम, ही वॉज वर्किंग सायलंटली विथ देम. जेजूक जल्माक हाडी तें कुर्सार मोरो पर्यान आनी आयज पर्यान देव आपल्या पुता वरवीं ओग्गेपणांतल्यान हो वावर सुरू करता. ओग्गेपणांतल्यान हो वावर आपल्या भुरग्यां सवें, आपले पोरजे सवें करता. आनी कसो करता? पवित्र आत्म्याच्या बोडान. इट इज अ स्पिरीट वीच रियली वर्क्स वंडर्स इन आवर लायफ. तो पवित्र आत्मो कसो येता, खंय येता तें आमकां समजना. बट देव ओग्गेपणांतल्यान सिक्रेटली आमकां सांगात दिता. हें आयज पयले वाचपान आमकां उगडास करता. धर्मताच्या इतिहासान तुमी देवाची भुरगीं, आनी तुमी भुरगीं म्हणटकूच तुमकां कितें जाय नाका तें हांव सगळें जाणा. ते पासत म्हजो पवित्र आत्मो हें तुमचें जिवीत चलयतलो. माय स्पिरीट इज गोइंग टू गिव यू दीस लायफ. ही वील लीड यू. तुमकां तो फुडें वतलो जिवितान. आनी आयज शुभ वर्तमानान जेजू काय बरो म्हणटा, हांव बेश्टो तुमकां सांगचो ना, हांव बेश्टो हांगासर येवंक ना. आय हॅव नॉट जस्ट कम टू डाय एंड टू गिव यू लायफ, बट हांव आयलां पयली स्वातेर म्हज्या बापाची येवजण शार्ती पावूंक. नो वन नोज हिम. ताका कोण वळखना. तो बापाय खंय आसा, कोण तो, कोण वळखना. बट ही वर्क्स सायलंटली. जें तुमकां कितें जाय नाका तें सगळें तो बेस बरो जाणा. आनी ते पासत ह्या बापाशी हांव परतून परतून वेता ताचेशी उलोवंक, सजमून घेवंक, हे पोरजें कितें दिवंक जाय. आनी आतां जेन्ना जेजू उगडास करता आपल्या भुरग्यांक, हांव तुमच्या मदें आतां आसचो ना. आय एम नॉट गोइंग टू बी देर विथ यू. हांव परतून ह्या म्हज्या बापाशी वेतलो. पूण तुमकां म्हजो बापूय सांडचो ना. ही इज गोइंग टू टेक केअर ऑफ यू एंड सेंड यू द होली स्पिरीट. हो पवित्र आत्मो तुमकां दितलो. भाव न्हू, कितें भाशेन काय बरें देणें हें देवाचें आमकां पवित्र आत्म्याचें. आयज पासून ही पवित्र आत्मा, ही पवित्र आत्मो, ही पवित्र सभा राखता, सांबाळटा. कितले आयज पवित्र सभाक आमचें सोंसचें पडटा. आयज कितले कोस पवित्र सभेन आसात, पूण कोण तें राखता? देव सांबाळटा. कित्याक ही पवित्र सभा ताची. आनी आमी ताची भुरगीं म्हणटकूच आमकां कितें जाय आनी नाका तें बेस बरो जाणा. आमी कितले आमचे पांय दोडायले, कितल्यो तकल्यो दोडायल्यो आनी ताका मिलाग्री करून सांगल्यो, ताका हिलींग दिवंक सांगलें, तें जावचें ना. एवरीथींग वर्क्स अकॉर्डिंग टू हीज प्लॅन. ताचे येवजणे प्रमाणे चलता. आमी केन्ना कोस काडूंक जाय, केन्ना आमी दादूस आसूंक जाय तें तो जाणा. आनी इस्रायल पोरजेक आमी पळयलां सुटकेच्या पुस्तकान कशे तरेन देव त्या त्या काळार, त्या त्या वेळार लोकांक जाय तें फावो करतालो. जें ताका दिवंक दिसना तें देव दिनासलो. आनी तेन्ना लोक ताचे कोलपतालो, लोक ताका वायट उलयतालो, शिंणटालो. तरी देव ओगेपणान हें सगळें सोंसतालो. भाव न्हू, एक देवा भाशेन आमचो बापूय, आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्याची निगा घेतात. आपल्या भुरग्याक जाय तें फावो करतात. कितें नाका तें त्या वेळार दिनात. फुडें जायत बरी भुरग्यांक दिसता, वाय माय पेरंट्स डोंट अंडरस्टँड मी. कित्याक म्हजे आवय बापूय म्हाका समजना ते वेळार, कित्याक ती म्हाका जाय तें दिनात. आनी तेन्ना फुडें बापूय आनी आवय सांगता, बाबा तुजो वेळ अजून पावोंक ना. आमच्या साद्या उतरांनी आमी म्हणटा न्हू, तुका अजून पावस तुजेर पडोंक जाय, पावस येवंक झोडोंक जाय तुजेर. म्हणजे एक आवय बापूय जाणात एक भुरग्याक केन्ना कितें दिवंक जाय. आनी त्या त्या काळार, त्या त्या वेळार ही आवय बापूय वावरतात. जेजू म्हणटा, पवित्र आत्मो हांव तुमकां दितां. बाब न्हू, आयज पवित्र आत्मो आमचे सवें आसा. कसो आसा काय आमच्या फॅमिलीन, आमच्या आवय बापाय सवें आसा. इट इज अ पेरंट्स हू गिव अस दॅट स्पिरीट. जेन्ना हांव आवय बापाच्या आवयच्या कुसव्यान जल्मता त्या दिसा पवित्र आत्मो म्हज्यान आसा. आनी आवय बापूय ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितान राखतात आनी सांबाळटात आनी पोसरायतात. इट इज अ पेरंट्स हू नर्चर दॅट गॉड्स लव इन टू अस.
ओगेपणान. आनी ते बसत एक आवय बापूय आपल्या जिवितान आपलें चिंतीन आसतना आपले भुरग्यांची चिंता. जेन्ना भुरगीं बरीं नात, आपूण जेयना खाय नासतना आपल्या भुरग्याची दास्ती घेतात. ताका कितें दिवंक जाय तें आवय बापूय पळयतात. जेन्ना भुरग्याक कितें उणें जाता आपुणूच आपल्याक उणें करून भुरग्याक दितात. जेन्ना भुरग्याक शिकोवंक जाय, दुडूनात, भीक मागून लोकांशी आपल्या भुरग्याक लोन काडून भुरग्याक आपूण वाडयतात. दे गिव सो मच फॉर द चिल्ड्रन. दे गिव देयर लायफ. आपलें कितलें आसा तें विकून काडून आपले भांगाराची मोदी, आपली काजराची मोदी पासून विकून एक आवय आपल्या भुरग्यांक वयर सोडयता, आपल्या भुरग्यांचो फुडार पळयता. असलीं आवय बापूय आनी कशीं वावुरता तीं, वाय दे वर्क लायक दॅट, पळयतात मग तांच्यान वावुरता. इट इज अ गॉड स्पिरीट दॅट वर्क्स थ्रू आवर पेरंट्स. आनी दर घडयेक ह्या आवय बापायन हो आत्मो आमी पळोवंक गरजेचो. आनी हेंच आयज जेजू सांगता. आयज ह्या बापायन, आयज ह्या आवयन, निकलाव रितान आयज ताच्या तेगूय भुरग्यांनी हो मोग पळयला. आनी ते पासत आयज ह्या ताच्या 9 वर्सांकूच न्हय, पूण तांच्या आवय बापाच्या मोगा पासत आयज हे मीस, हे देवाक दिनवासीचे मीस तांणी भेटयलां. कित्याक ह्या आवय बापायनी तांकां हो मोग दिला, तांकां सांबाळ्ळ्यांत, राखल्यांत. त्या त्या वेळार तांच्यो आपुरबाय केल्या, त्या त्या वेळार तांच्यो सगळे हुस्के काडल्यात, तांच्यो आडकुड्यो, तांच्यो गरजो आपल्याचेर तांणी घेतल्यात. त्या त्या काळार जेन्ना पिडीत आसतालीं, कोश्टवतालीं, तांचो भार तांणी आपल्याचेर घेतला. ह्या आवय बापायनी कोणी जायत पावटी आपलें चिंतीन आसतना, आपल्या कुटुंबाचें चिंतीन आसतना दुसऱ्याक ती पावल्यांत. आनी हेंच निकलाव आमच्या भावान केलां. सादो मनीस तो आपल्या जिवितान तरी सदांच दुसऱ्याचें ताणें बरें चिंतलां, दुसऱ्याचे ताणें सेवेक तो धांवला. कसलोय तो धर्माचो मनीस जावं, विदावट एनी डिफरन्सीस, वेगळोचार करिनासतना सगळ्यांक तो पावला. सगळ्यांची ताणें धास्तीक घेतल्या. कशें घडटा काय एका बापायच्यान, कोणाक बोवाड करिनासतना, बोवाड एडवर्टिजमेंट करिनासतना एक बापूय आवय बापूय वावुरतात. कित्याक तांच्यान पळयतात मो आसा. इट इज अ गॉड स्पिरीट हू वर्क्स. आनी ते पासत ओगेपणान आवय बापूय कोश्टवतात. निमाणे त्या कुर्सार आमी दोंदोर मारुया. त्या कुर्सा मुणान ती आवय, खंयची आवय तुमचे मदें आसतली, आपलो भुरगो कुर्सार कोश्टवता आनी मरता आनी आपूण ओगेपणान थंयसर आसा, बोवाळ मारिना, कोणाचो आदार मागिना, बट सायलंटली ओगेपणान त्या कुर्सा मुणान ती आसली. कित्याक देवाचो आत्मो थंय वावर करतालो. ती जाणा आसली ही येवजण आपल्याची न्हय, येवजण देवाची. आनी ते बसत आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवाच्या आधीन करतात. टुडे आयज आमी संवसारान पळयत जाल्यार आयज आवय बापूय धांवतात, कोश्टवतात आपल्या भुरग्यांक लागून. हांगातूय धांवतात जोडी मोडी, ह्या दोतोरांगेर त्या दोतोरांगेर, ह्या ब्रदराक त्या फादराक मेळून, ह्या सिस्टरीक धांवतात पिशी कशी मिलाग्री सोदूंक. पूण आयज गरजेचें आसा आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाक देवाच्या हातान घालूंक. सायबा ही तुजी येवजण, सायबा हे तुजें भुरगें, तूं पळय. हें आवय बापायन आयज करचें आसा. अ टोटल सरेंडर. आयज आमी आमचो भावार्थ सोडून धांवता, पूण आयज खरो भावार्थ म्हणल्यार जे जेजू म्हणटा, सरेंडर युअर सेल्फ. तुकाच देवाक समर्पण. हें जेजून केलें. कुर्सार मरता आसतना ताणें कोणाक एके भाशेन खास धाडूंक ना, कोणाक ताणें वायट दोशी करूंक ना. बट जीजस सेज, लॉर्ड फादर, लेट युअर विल बी डन. बापा तुजी खुशी जावं. तुका जाय हांव मेल्लो, तुका जाय हांवें कोर्स काडले, तुजी खुशी जावं. आयज ही खुशी आमी भाव भयणो करची आसा पयलीं आमच्या कुटुंबांनी. तर आयज हेंच देणें कितें भाशेन आमच्या भाव निकला खातीर मागतना जो मोग, जी आपुरबाय ताणें आपल्या कुटुंबाक दिल्या, जी आपुरबाय ताणें आयज संवसाराक दिल्या, आयज हो आमी एक एग्जाम्पल कसो आमकां घेवया. आमच्या भुरग्यां सवें, आमच्या कुटुंबांनी आयज देवाच्या आत्म्याक आमी ओळखून घेवया. लेट अस बी अवेर ऑफ गॉड्स स्पिरीट इन आवर फॅमिलीज. एकल्याच्या जिविता वरवीं आयज देवाचो आत्मो आमच्यान वावुरता. तर कितें भाशेन मिसान वावुरतना देवाची कृपा ताका मागुया आनी देवाची येवजण तांचे सवय सदांच आसूंक आनी देवाक जाय तें जावंक ह्या कुटुंबा खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर
बापाक आमी देणे उबारुया आनी आमकांच ह्या आल्ताराचेर घालून सायबा तुजी खुशी जावं हें उतर आमी म्हणून देवाची कृपा आमचेर घेवया अशें जावं. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या निकलाव ते शेरा 90 वर्सां देवान फावो केली तर उरलेलीं वर्सां ताका अशींच आपल्या कुटुंबा पोतिनी रिता आनी भुरग्यां सांगाता सुखान आनी समाधानान जियेवंक फावो करूंक बापा लागीं मागता. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमकां सगल्यांक ताच्या भुरग्यांक एक मनाची आनी एक काळजाची करून आमच्या आवय बापायची तत्वां आनी मुलाची सांबाळ जिवंक वावरूंक आदार दी बापा. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची मोगाला बापा सदांच आमच्या आवय बापाच्या मोगान वाडोवंक तांणी दिल्लो भावार्थ आनी बोरवासो आमच्या भुरग्यांक आमी तीरपणान दिवंक आनी शिकोवंक आमी भारी वावरूंक बापा लागीं मागुया. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची निकलावाचे सोपून गेल्ले आवय फ्लोरिंदा आनी बापूय जुआंव हांकां सोर्गीच्या राजान शांती सवस्काय फावो करून आनी तशेंच हेर आमच्या कुटुंबांतली आनी गांवची मरून गेल्यांत तांकांय सोर्ग फावो कोर म्हूण मागता बापा. दया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची बापा मोगळा ही आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यांत तुजी खुशी तुजी येवजण आमचे सोबे जावं. तेच भशेन निकलाव आमच्या भावाकूय आमी तुका उबारता ताका कुडी आत्म्याची भलायकी आनी केरी शांती सवस्काय समाधान ताका फाव कर म्हणून ताच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणी बापाक भेटो भांगार नाका रुपे नाका आपल्या माणसा सवे गोपून जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता खुशी दिता सगळेच मोजे म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावनूय म्हजें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या आदराक सुरेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा बापा तुज्या पुता जेजून आख्या मनशा कुडाक तारोन दिवंक आपल्याचेंच बलिदान कुर्सार ओपून दिवन तुजी येवजण ताणें पाळली. आमी ह्या संवसारांत जियेतना बापा तुजी मोगाची भुरगीं कशी आमी तुजी येवजण मानून घेवंक आमी आमकांच दिसपोटी तुका समर्पूंक हे मिसाचें बलिदान जावन आसा आमकां एक देणें एक भाग. तर हे वेळार आमी आमच्या सगळ्या कुट्टारीच्या ह्या वाड्यान रावतल्या ह्या समुदायान जियेतल्यांक आनी केरी भाशेन निकलाव रिताय तांच्या कुटुंबाक तांच्या भुरग्यां बाळांक सगळ्यांक सायबा हे वेळार आल्ताराचेर आमी घालता तांचें समर्पण तुका करता
तुजे पवित्रतायेन तुजे कुरपेन तुज्या आत्म्यान तांकां भरून तांकां पवित्र कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराता उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया Oyoshami korum fafo सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परमेदारा आनी सासणाचे देवा जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक जिवो आसा देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सोर दोलबार निरो तरी गायतात तुजे मुखार Bovi, bovi, bovi Dolbarazzo Sorvesportu Bovi, bovi, bovi Dolbarazzo Sorvesportu Sorani Sosa Bolia Tuja Voi Bova Sorgi Duka Soy Sorvesporace Navieta Eta Taka Soy Sorgi Duka Soy बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हेच कोशेन कोस मोरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें ओह तुमी समेस घेयात आनी खायात हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरींच्या जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही मोज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगोत पातकांचे हे बोगसणे मेळच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वावरतले हे मोच्या उगडासा कोरा बावळताचो गोड पोरगोटोया Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia etolo. Gesù melo, Gesù ci gonzala, Gesù novia etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगल शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या कार्द्याल बिस्माक
सिम्याव आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनो जेवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बुडींची काकलूत कर. तांकां तुजे सगोदीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्ताची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. केर भाशेन निकला आमच्या भावाची रिता तेच्या पोतिनीची आनी ताच्या तेगूय भुरग्याची जोविना प्रेस्ले आनी मेलकामाची आनी तांच्या कुटुंबाची बापा दया कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर उपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात. आयज लग्नूय जाल्यांत सायबा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदी करून जी पिडींत आसात, कश्टवतात, जी भाजेर पडलेलीं आसात सायबा, हे वेळार तांचो भावाट वाडूय, तांचो विस्वास तुजेर वाडूय. आंकवार मारी देवाची मायज सांगा ती बायगून झुजे तुजो मोगाचो पोती बायगून धर्मदूता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षीस दाव. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बोरमाशेन वतरेकताव. तर आमकां तुजें उदार काकुलीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती म्हजो मोग संतोश तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुमेर शांती ताचो मोग खुशालकाय सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आज खुशेच्या दिसाक सगळीं हास्य तोंडान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. शांतसोबे आसूं, शांतसोबे आसूं, शांतसोबे आसूं. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. इस्त देवा शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेडीच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळीं आमी सुभागी. म्हजी हृदयाची म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सासणाच्या जिविताक Jesus, yo to yo, Lama, boy, me,
yo Mogal Jesuyo tuyo Baba boyni betokyo Karzan amsharamkyo Jivit amshe bodukyo Mokai tuji tuvi Uzmona kar tuji Son dos tuzon kadi Pahoti klimolaki Mokai tuji tuvi Uzmona kar tuji Son dos tuzon kadi Pahoti klimolaki Mokai Jesuyo toyo Bawa morning betongkyo Bazan damcharamkyo Chivi amche bodongkyo Jesuyo toyo Bawa morning betongkyo Bazan damcharamkyo Chivi amche bodongkyo तुझी भोरे पोड़ा कोशी नियाल तेलिया तुझो ओगोनित mo kosomun metzolia तुझी podvi moima koshi pole telia तुझे ukardonia kos peroi tolia Sorgani sosa Hitu chinola Zondrani surya Uswara chikmotya Damshur hatani Tuveram kapdila Sasna cha sasna Kai hau tuji moima प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या तारोका आमच्या सोरवणारा तुजो पूत जेजू सोर राष्ट्रांचो उजवाड पृथ्वीच्या शिमापर्यान तुजें तारण पावूंक आनी समेस मनशांक सासणाचें जिवीत दिवंक आमचे मदें तो आयलो आमचे उदेशी हो उजवाड सोर राष्ट्रांक फाकारूंक जेजून जिखलोली सोडवणेक आमच्याच देशाच्या आनी पृथ्वीच्या शिमापर्यान पावूंक तुवें आमकां खरी भाशेन तुजो आत्मो फावो केलाय आनी उदे करून आमच्या आवय बापाय वरवीं आमच्या कुटुंबा वरवीं ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बोडान तूं आमकां जिवाड भुरगीं करताय तर बापा खरी भाशेन निकलाव ह्या आमच्या भावाचेर जो आशिर्वाद घाल ताज्या पत्नीचेर ताज्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालून ह्याच उजवाडाची वाट सोडवणीची वाट सांगाताक चलूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसूया बापा मोगाला आर्गां आनी दिनवास दिता आमच्या बापायच्या 90 वर्सां खातीर ताका आयज पासून बरे तरेन राखून सांबाळल्या पासत दिनवासता आमचे दोर कुटुंबाच्या देण्या पासत आनी आमच्या सगळ्या भावा भयणां आनी ताच्या भुरग्यां पासत आमचो कुटुंब आमच्या आवय बापायन सदांच भावार्थान एकठांय दवरल्या पासत बापा तुजी
स्तुती गायता दिनवासता बापा तुका आमच्या शेजाऱ्या सोयऱ्या आनी इश्ट मित्रां पासत तांच्या बऱ्या आदारा आनी सवकारा पासत दिनवासता आमच्या बरें देखणाऱ्या पासत आनी बरें मागतल्या पासत दिनवासता आमचे फिरगोजेच्या पाद बिगार आनी पाद कुरा पासत आनी आतां मीस भेटयलेल्या यादनिका फादर जॉर्ज फेर्नांडिसा पासत दिनवासता गायन गायलेल्यांक एंटनी हेल सावंड घातल्या कोर्नेलो पासत आनी तशें आमच्या कपेलाच्या कमिटीच्या पासत देवा तांचेर आनी तांच्या गरब्याचेर आशिर्वाद घालूं दिनवासता भावा भयणांनो तुमच्या देण्या पासत आयज हांगा येवन तुमी आमचे आवय बापाय आनी आमचे पासत मागले म्हणून देव बरें करूं देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पोत तुमचेर आनी कितें भाशेन निकला आमच्या भावाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद खंयसरी शांतीन आनी मोगान जेवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Piedad y sanini Tuge amchi rani Aiko tuge gemaye Tuja bulgaci magni तुगे गे माये तुझ्या भुरग्याची मागणी आम्ही मागता माये आमचे हात सोडून बेसाव आमचे गात तुझे हात उगडून आम्ही मागता माये आमचे हात सोडून